33% रिजर्वेशन जेन्ना जाता ते कितें फक्त गोंय राज्यान न्ही ते देशभर जाता इन पार्लमेंट एज वेल एज इन विधानसभा. सो जेन्ना तें जातलें तेन्ना वुमन हू इज केपेबल if any person, she could be from any community, if she is capable, very educated, she can be representing the constituency. असं हे आसा की आतां 40 जागे आसा आरक्षण जाल्यार आनी 15 जागे वाडटले किंवा तसो तुमकां दिसता की ते 40 भितरूच आरक्षण जावचें का आनी गोंय अशें धाकटें राज्य आसा डिलिमिटेशन सेन्सस स्टडी करून डिलिमिटेशन करून कित्याक आमी प्रत्येक 5 वर्सां जर पळयता पॉप्युलेशन जे 10 वर्सां पयलीं आशिल्लें तें पॉप्युलेशन काय आज ना. एवरी 5 years सेन्सस बदलता आनी पॉप्युलेशन वाडत आसा. सो त्या प्रमाणे दे कॅन डिलिमिटेशन करून दे कॅन डिसायड की बाबा कॉन्स्टिट्युएन्सीज वाडोवपाच्यो काय ना. ते द भारतीय जनता पार्टी द मेन पीपल बिहायंड इट the decision makers, they will take a decision की 40च उरपाचें की वाडोवपाक जाय ते सेन्सस आनी डिलिमिटेशनाचेर आसतलें, पॉप्युलेशनाचेर आसतलें. थँक्यू मॅम.